दास अख्खे भविष्य सभा सोम्याच्या कष्ट मरणाचो उडास काडून नियाळ करूंक उलो दिता. बापान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा जेजू क्रिस्त. क्रिस्तान आपणाक खुर्सार बली पेटोवन पातकाच्या कोणांत आशिल्ल्या मनशा कुळाक देवा थंय उबारली. जेजूचें मरण जावंक पावलें आम्हा सर्वांक जिवीत, नवी वाट आनी जिवनपण. जेजू जावन आसा तो देव मनीस आज मरण पावला. उजवाडाचो सूर्य बुडोवन गेला. बुडोवन गेल्लो जीव दिवचो सूर्य परतून येवन येतासर आमी अत्रेकान राखता. ह्या संभ्रमीक सेरेमनीन भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता. आयचे सेरेमनींत 3 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना. दुसरो खुर्साचो नमस्कार. तिसरो क्रिस्त प्रसाद. सगळ्या संवसारार आयच्या दिसा पवित्र सभेन मिसाचें बलिदान ना. ताबेर्नाकलाची पेट उक्ती आसता. आल्तारीर धवी मुस्तायकी जावं, वाती जावं, फुलां जावं आसची नात. घंटीचो या खांपिणीचो आवाज जावं आयकूंक मेळना. आतां ह्या निशब्द वेळार यासक थंडी मुस्तायकी न्हेसून धरणीर सरपडटा. आमी सर्व उबी रावून या दिंडी मार आमच्या मुखार हाजर जाल्लो येदो व्हडलो सोडवणोचो मिस्तेर नियाळ्या. देवांच्या बापा, तुवें अगणित कणवळेन संवसारान दडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्कसो गुट स्थापून दवरलो. तुजे कणवळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. पयलो भाग देवाच्या शब्दाचो सेवा धर्म. आयचे पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें विसलां.
देवाच्या सेवकाची लक्षणां ताचे कश्ट दोगदोण्यो आक्लास आकांत इसाया प्रवादी भोव अपुर्बायेन विवर्सिता. जेजू येवच्या 600 वर्सां आदीं केल्लो प्रवाद जेजू थंय जारी जालो. आमच्या पातका पासून तो घायलो, आमच्या गुन्यांवा खातीर ताका फापसिलो आनी सबारांचें पाप ताणें वारयलें. हें सेवकाचें गीत आमी भक्तीपणी आयकुया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपूच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दंपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत्वां दीत? सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बुंतल्या फळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शणी नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखी सो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलोलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. पूण खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त बगून आसलोलो, देवान मार दिवन सतयलोलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विंदलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेणया भाशेन शिंपडान गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसल्या शिळये परी, लोवून तासतल्या मुखार वगस रावतल्या एका बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्त केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जी येतल्यांच्या देशांत तो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतली एक फडकिरें उतार सयत केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सवें ताका एक फोंड दिलो, क्रेस्तां सवें एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत फातकाचें फारीकपण दिवन तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फाव जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें
हांव ताका तसो भाग दितलो आनी पदवेदारामध्ये तो लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या फातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनंती केली. देवाचें उतार हें. जेसू नव्या संन्यासो श्रेष्ठ आनी खरो याजक एकच पावटी खुर्सार आपणाकच बेठोवन दिवन ताणें आमची सोडवण केली.
त्या श्रेष्ठ यासकाचो प्रस्ताव हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आटापला. हो श्रेष्ठ यासक जेजू आमचो सोडवणदार आमचे कश्ट समजून आमकां कुमो करूंक शकता म्हूण हें वाचप सांगून दिता. चीत दिवन हें वाचप आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारता तो भावार्थ तिर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कत्काय विशीं कनवळायना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर घरचे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे आसना सरशीन लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतार पडटल्या सोमेस्तान ससनाच्या तारणाचो कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्याशी सासुवें बायसून गेलो. केद्रोन बोळा पलतडी थंयसर आसलो एक मोडो आनी तो आनी ताचे शिस त्या मोळ्यांत रिकले. ताका पराधीन करचो सुदासी ती सुवात चला आसलो. कित्याक जेजू आनी ताचे शिस सबार पवटीन थंयसर मेळटले. देखून सुदास एक शिपायांचो सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे आनी सुडी आनी हातेरांकान घेवन थंयसर पावलो. तवळ जेजू आपणाचेर घेवन कसचे सर्व जना आसून मोकार गेलो आनी ताचे लागीं विचारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजू तांकां सांगलें, ताका पराधीन करचो सुदासी तांचे सांगाता आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगलेंच. ते पाटी परतले आनी धर्मेक आपटले. परतून ताणें तांकां सवाल केलें, कोणाक सोदता तुमी? ते
सांगा लागले जेसून तांकां सफाहत दिली हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगले म्हाका जर तुमी सोदता तांकां वचून सोडा अशें पूर्ण जावंक असलें ताणें म्हणलेले देवाचे पुतार तुवें म्हाका दिल्लेल्या पैकी कोणाकच हांवें होकडावंक ना सिमांव पेद्रू लागीं तालवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उसवोकान त्या साकराचें नांव माल्क पूण जेसून पेद्रूक सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खाल हांवें पियेना येगी देखल्यार त्या सैन्यान आनी सेनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासाक लागीं अन्नासावन आसलो मांव कायफासाचो आनी कायफासावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कायफासान जुदेवान ती आलोचन दिल्ली बरे मोनेका मनशान मरचें प्रजे पासोट सिमांव पेद्रू आनी एक शीस जेजू फाटल्यान वेतले तो आनी एक शीस याजकांच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तो श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत विकलो पूण पेद्रू भायर दारवट्या लागीं उबो आसलो श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शिसी भायर गेलो आनी दारवट्या गर्णी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडनायलो तवळ ती दारवट्या घालून पेद्रूक म्हणाली पेद्रून सफाप दिली हिव खातले देखून साकोर आनी नौकर एका आकट्या लागीं उबे आसले आनी दग घेतले पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावून दग घेतलो श्रेश्ठ याजकान ताच्या शिसा विशान आनी ताचे शिकवणे विशान जेजू लागीं विचार केलो जेजून ताका सफाहत दिली हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयला सोमे सुदेव सांगता मेळचे कडेन सिनोगोगांत आनी देवळान हांवें सदां शिकयला गुटान हांव कसलेंच उलोवंक ना म्हजे लागीं कित्याक विसरता हांव कितें उलयलां ते आयकल्या कडेन विसार हांवें कितें सांगलां ते जाणा इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकारान जेजूक एक तापाड दिलें आनी मोठें अशी तुवें जबाब दिवची श्रेश्ठ याजका जेजून ताका सफाहत दिली हांव जर चुकोन उलयलो म्हजी चूक रुजू करून दी पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी अन्नासान ताका बांदून श्रेश्ठ याजक कायफासा कडेन धाडलो अशें आसता सिमांव पेद्रू उबो आसलो आनी दग घेतलो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले तुवें ताच्या शिसां पैकी एकलो गी
ताणे नाकात मोडें श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकरो पेद्रून कान कातरलेल्या सोवळ सैरो तांचे लागीं मोनोक लागलो तुका हांवें ताच्या संगत मळ्यान पळयलो न्हय गी पेद्रून परतून ताक नाकारलें आनी तेच घडये कोंब्यान साथ घालो उपरांत तांणी जेजू कायफसाता अधिपतीच्या रावळे राखवेलो तफळ साकार आनी तांणी पास्क कायसर बस्ट जायनाये म्हणल्या खातीर रावळेरा भितर रिकोंक ना देखून पिलात तांकां मेळो भायर गेलो आनी विसारी लागलो ह्या मनशाचे कितें फिर्याद हाडल्या तुमी तांणी ताका जबाब दिवन मोडें तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करतेना आनी पिलात तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा तफळ सुदैव ताका सांगा लागले कोणाचोच जीव काडूंक आमकां अधिकार ना खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरोंक वेतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतार हे परीं पूर्ण जालें उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी तूं सुदैवाचो रायगी जेजून जबाब दिली तुझे तू हे म्हणटाय गी या हेरांनी तुका म्हजे विशयान सांगला पिलातान जबाब दिली हांव सुदैव कोळयेचो गी तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला कितें केलाय तुवें जबाब दिली जेजून म्हजे राजा संसाराचे नाय म्हजे राजा संसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडनाशे म्हजे नांव काजूस ते आसले पूण म्हजेरा हांगा तावन जाले आनी पिलात विसारी तर तूं एक राय जेजून जबाब दिली तुवें मुनशो बरीस हांव जावना साराय ह्या पासून हांव जल्मलो आनी ह्या पासून हांव संवसारांत आयलो सदांच हांवें सांस दिवच्या सदांचो जावन आसलो ताती एकलो म्हजो ताळो आयकता पिलातान ताका मोडें सत म्हळ्यार कितें आनी तितलें म्हणून जुदेवां मेळोन तो परतून भायर गेलो तांकां तो सांगा लागलो म्हाका ताची थंय कसलोच अपराध मेळना पूण पास्काच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा तर जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची खुशी घे परतून सुमेस्तांनी ओबाट घाली हाका न्हय बाराबासाक सोड बराबस जावन आसलो सोर उपरांत पिलातान
जेसूक धरून ताका जेरबान मारयले आनी हेर शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट वेंडलो आनी ताच्या मस्तकार सांगसिलो आनी एक रक्तांबर शेलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणाले नामांतू देवाच्या राया आनी ताका तापडां मारतले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायजय आनी जेसू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तांबर शेलो आनी पिलात तांकां सांगा लागलो पळया ह्या मनशाक मुख्य याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयल्लो सून तांणी बोबाट घाली कुर्साय ताका पिलात तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना जेजो देवानी ताका सफाप दिली आमचे नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणें मोराजे कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें मोडला हे आयकून पिलात आनीकी भियेलो परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो तूं खंयचो पूण जेजून ताका जबाब दिली ना देखून पिलात ताका म्हणा लागलो म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे तुका खुर्सांत म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूं की म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेनाय गे जेसून सफाप दिली वयतां तुका ते दिवन नातली जाल्या म्हजे तुका कसलीच पदवी आसतना ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्याचे पाताक सत व्हरते आनी तगळटान पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण सुदैव भोग घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय कित्याक कोण आपणाक इस्राय करता तो शेजाराचो विरोधी जाता ही उतरां आयकून पिलातान जेसूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रतोस हेब्रेव भाशेन गब्बता म्हणले सुवातेर नित्यासानाचेर बसलो तो सावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारेचो आनी सरी सुमार दनपार आनी सुदैवाक तो सांगा लागलो पळया तुमच्या राया पूण तांणी मारली बोबाट काड ताका कुर्साय ताका पिलात विचारी तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गी श्रेष्ठ याजकांनी सफाप दिली ना आमकां राय बोगार सेजा तितल्यार ताणें जेसूक कुर्साक मारच्याक तांचे अधीन केलो आनी तांणी जेसूक घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी बाबोन आपलो कुरीस तो गेलो कट्टे दोंगर म्हूण अर्थ सांगचे हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणचे सुवातेर थंयसर तांणी ताका कुर्सार सोडलो आनी ताचे सांगता हेरा दोगांक
एवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेसूक पोतकात आनी पिलातान एक कळवणी बरोवन घाली आनी ती कुर्साक लागली आनी अशें बरयलेले जेसू नजरेन जुदेवाचो राय जेसू कुर्सायली सुवात शाराक लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी बरोवन घाल्ली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले जुदेवांचो राय म्हूण बरयनाका पगार आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय पिलातान जबाब दिली बरयलां तें बरोवन जालां शिपायांनी ताका कुर्सार सोडल्या उपरांत कामगेली ताची वस्त्रां आनी ताचो तकलो वस्त्रांचे तांणी 4 वांटे केले एक एका शिपायाक एक वांटो पूण ताच्या दगल्याक शिवोन नासली वयर तावन सकला पर्यंत एकच विंकलोलो देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले तो आमी पिंचो नाका कोणाक म्हूण सोडती घालया पूर्ण जावं कसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें म्हजी वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्यार तांणी सोडती घाली शिपायांनी निजाकी तशेंच केलें जेसूच्या कुर्सा बगलेन उबी रावून आसली ताची माता ताच्या मातेची भयण क्लेओफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपणे मोग करच्या शेसाक पळेव जेसून आपले मायेक सांगलें स्त्रिये उपरांत म्हळें ताणें शेसाक तुझी माता आनी ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाकेर कान गेली उपरांत जेसून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पसून घडोवंक आसचें सर्व घडोवन जालें म्हूण सना सावन मोकळें म्हाका थान लागता आंबट वायन भरलेलें एक आयदान थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्याळमें त्या आंबट वायनांत बुडोवन एक हिसोपाक बसून ताच्या तोंडाक धरलें तो आंबट वायन पियेल्लोच जेसू मोकळें आनी मस्तक बागावन ताणें प्राण केलो तो तयार येसू दीस जाल्ले वरवीं साबताच्या दिसाक कुडी कुर्सारूंक कळनाये म्हणल्या खातीर तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं रसा मागा लागले देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुर्सायल्ल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले पूण जेसू सरशीन ते हे येतच तो पयलें स्मरण पावला तें पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले ना बगार शिपाया पैकी एकल्यान बालयेन ताचे कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरलें रगत आनी उदक
आनी हे पळयल्यानच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी आनी तुमी सत मानचे पासून आपूण सत असले सांगता म्हणले निजा की तो सदा ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूर्ण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे ना आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपलेल्याचेर ते दीस घालतले आचे उपरांत आरिमाथेया सोजूचे जेजूचो एक शिस जेजूची कूड काडून व्हरून पिलाता लागीं रसा मागा लागलो पिलातान रसा दिली देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली आनी निकोदेम तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातले तुकासो संगता बरसिल्लो रक्ताबळ आनी कांडे कुंभर तांणी जेजूची कूड कांगेली आनी सुदैवानी मातयेक पावचे प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकून सनी वस्त्रांनी घोटलायली ताका कुरसायल्ले सुवातेर आसलो एक मोढो आनी तातूंत येदोळ कोणाक दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी जो देवांचो तयारेचो तो दीस जाल्ले निमती ती समाधी लागींच आसली देखून जेजू तांणी तातूंत दवरलो कुर्सायल्ल्या जेजूतय म्हज्या मोगाळ बाबानो भयणीनो भुरग्यांनो आज आमचो सोडवणदार कुर्सारून कळटा देवाचो पूत जेजू कुर्सारून कळटा हेरांक जिवंत केल्लो जेजू आपुणूच कुर्सार मरता कसले धर्म आमच्या धर्माच्या मुखेल्याक ताणी कुर्सायले असो अपमान केलो ताचेर थिपी उडयली आमी कितें करचें आमच्या सुमयाक कुर्सायल्ल्या तांकां आमच्या दुस्मानाक आमी जिवेशी मारचें तांचो सत्यानाश करचो वा प्रोटेस्ट करचे प्रतिभटने करचे वा मौन मेरवणगी करची असली चिन्ह आमच्या मोतीन आमच्या बोगण्यान आमकां येता पूण आज कितें आज निमाणो शुक्रार गुड फ्रायडे शुभ शुक्रवार पवित्र शुक्रवार सुमयान आमचे खातीर आमच्या सोडवणे खातीर आपणाकच कुर्सार प्राण सोडलो पवित्र दीस आमचो सुमी कुर्सार मरण ते तावन ताची सोडवण ताची कृपा ताची बेसावां आमकां हर एकल्याक आमच्या कुटुंबाचेर वळटात मुगळ भाव भयणीनो एक फावटी एकलो पिडेस्त आस्पत्रेन कटल्यार न्हिदून आसलो भोव चड वळवळतालो कश्ट जातालो ताचे आंग हातपाय सगळे दुखताले दुखीन तो वळवळतालो आनी अशें तो आस्पत्रेच्या खटल्यार बेड्डार आसतना ताका भायर तावन एक सुकण्याचो ताळो आयकता आनी सुकण्याचो ताळो इतलो रंगीत गी संगीत गी हाका एकसाने ताची दूख आनी सगळें तो विसरता ताचे वळवळे तो विसरता परत आनी परत आपुरबायचो ताळो तो नाद ते गायन ते संगीत ताच्या कानाक मारता आसतना तो प्रयत्न करता खटल्यार तो उठोन जणाला कुशीक पळोवन खंयचे सुकणेंगी म्हणून पूण तो प्रयत्न करता तितलें सुलभ जावना
जाल्यारय ते संगीत इतलें आकर्शीत जावन आसलें हो पिडेस्त कटलेतावन तिगे मुखार येता जळारांतल्यान पळयता त्या सुकण्याक हे सुकणें कांट्या जोडकुटा मदें शिरकल्लें कांट्या जोडकुटा मदें शिरकल्ले वरवीं हाचे पांकाटे कांट्यांनी चिरडून गेल्ले रगत वळतालें हे सुकणें ह्या कांट्याच्या त्या जोडकुटांतल्यान भायर येवंक प्रयत्न करता आसतना बोबाट मारतालें हे सुकणें रडतालें आनी ह्या सुकण्याचें रडणें ही बोबाट आयकतल्याक मधुर संगीत जावंक पावलें ह्या पिडेस्ताकी हे संगीत हे रडणें ह्या सुकण्याचो बोबाट आयकतना ताची दूख विसरूंक ताका साध्य जालें मुखार भाव भयणीनो तें सुकणें कश्ट जालें पूण संगीत रंगीत सगळ्यांक आकर्शीत करचें आमचो स्वामी खुर्सार उमकळटा दुखीन वळवळटा आनी थंय जावन आमकां सगळ्यांक मनशा कुळाक कुरपेचें संगीत वळटा बेसांवांचीं आशिर्वादां वळटा सोडवणेचें संगीत रंगीत गायन वळटा आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तें फावो जाता मोगाळ भाव भयणीनो आमचो स्वामी खुर्सार उमकळटा आसतना ह्या निमाण्या शुक्रारा कसलें आमकां कसलो आमी नियाळ करया आमी वेचून काडलेलो नियाळ जेजून खुर्साचें मरण वेंगचें देवाचें येवजन देवाची खुशी जाल्यार पेद्रोन जेजूक ना करचें नेगार करचें मनशांची अस्कतकाय विकनेस दाखोवन दिता जेजून खुर्सार करचें देवाचें येवजन देवाक नेगार करचें मनशांची अस्कतकाय आज आमी कांय थोडो नियाळ करया देवान कित्याक कुरीस वेंचलो खुर्साचें मरण कित्याक थोड्या उतरांनी सांगचें जाल्यार पर्शियांत आरंभ जाल्लें हे शिक्षेचें विधान भोव कठोर उपरांत रोमी राजवडकेंत रोमान तें विस्तारलें तत्वशास्त्री सेनेकाच्या अभिप्राया प्रमाणे त्या काळार आसच्या 3 प्रमुख शिक्षां पैकी खुर्साचें मरण कठोर पिरांकूळ वळवळायेचें नालिसायेचें कोणाय अपराध्याक खुर्सार मरचें नाका जाल्लें जाय जाल्यार जीव बदकर मरूंक तयार आसलें पूण खुर्साचें मरण नाका आसलें असलें खुर्साचें मरण आमच्या सोम्यान वेंगलें कित्याक ताचो मोग आमकां मनशा कुळाक दाखोवन देखून आमकां खुर्साचें सट्ट मोग खुरीस खंय सरी पळयल्यार आमकां आमची आत्मीक आतुरताय चडटा आमी भक्ती बरीच जाता खुर्सा शिवाय सर्गा सोडूंक दुसरी निसन ना लॅडर ना म्हणटा लिमाची सारोस खुरीस म्हळ्यार आमकां तितल्या मोगाचो कोणीय खुर्साक हात मान केलो जाल्यार आमी सोंसिना आमकां राग येता आमकां बेजार जाता आमकां दुखता वा क्रिस्ताचे फाट लावन जरी जावन खुरीस घालून कोणेय अपमान केलो जाल्यार वायट चाल दाखयली जाल्यार आमकां जायना आमी ताका पयस उरता वा म्हणटा जेजूक अपमान केल्लें बरें तर जेजू एकच दीस शुक्रारा मरता की अजून तो खुर्सार मरता कोवादीस म्हणलें एक फिल्म कोवादीस म्हणलो एक ड्रामा नाटक आसलो थोड्या वर्सां आदी सेमिनारीन केल्लो इंग्लीश भाशेंत आनी म्हाका तातूंत पेद्रूचो पात्र कळोवंक भाग मेळिल्लें हो वापुरब्याची काणी ती नटन करता आसतना ही उतरां वा ते क्रक्स ताचें कितें न्ही म्हळ्यार रोमांत क्रिस्तांवांक दुगदवणी आसलेल्या वेळार पेद्रू चिंता हे कश्ट जावचें ना देखून पेद्रू पळोवन धांवूंक प्रयत्न करता पेद्रू धांवता आसतना वाटेर ताका जिवंत जेजू बेडता आनी जेजू पळोवन येता आसतना पेद्रू म्हणटा कोवादीस डॉमिने सोमिया तूं खंय वेताय कोवादीस डॉमिने सोमिया तूं खंय वेताय
आनी जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा पेद्रू हांव परत रोमाक वेता थंयसर म्हज्या लोकांक सांगता परत कुर्सार मरच्याक हांव कुर्सार मरता हे समजलो पेद्रू परत फाटीं रोमाक येता लोकां सांगता कश्ट जाता दुखदोणी भोगता आनी शेकी तोय मारतीर मरता मोगाळ भाव भयणीनो जेजूचो पाशांव अजून मुंडारून वेता ही देवाची योजना देवाची खुशी दुसरें पेद्रोन जेजूक ना केल्लें नेगारलें ही मनशांची अस्कटकाय weakness of human being. पेद्रू जेजू कुर्साची वाट चमकत असताना ताची तणकी जात असताना ताचेर अपराध मांडत असताना ताचे लागीं आशिल्ले शीस कोलतात पयस वेतात पूण पेद्रू पयशेल्यान ताचो पाटलाव करता म्हणटा पवित्र पुस्तक भायर आंगणांत पेद्रू धग घेवन आसतना 3 फावटी ताचो विचार जाता ते भितर जेजूची तणकी जाता भायर आंगणांत पेद्रूची तणकी जाता ते भितर जेजू कुरीस मेळूंक मुखार सरता हांगासर भायर जेजू पेद्रू सांडटा तिसरे फावटी ती स्त्री येवन पेद्रू विचारता तूं नीज जावन तांच्या पैकी एकलो पेद्रू करकरे जाले पेद्रू म्हणला ना हांव त्या मनशाक वळखच ना तो कोण म्हणून हांव नेना आय डू नॉट नो दॅट पर्सन त्या मनशाक हांव नेना मुगाळ भाव भयणीनो 3 वर्सां जेजू सांगता रावण जेजूचो फाटलाव कर जेजून केल्लें बरेंपण हसऱ्या पळयलो पेद्रू हांव त्या मनशाक वळखच ना म्हणटा गलिल्यांत एक सादो पागी जेजू ताका विंचता ताका आपयता आनी ताका पेद्रू म्हणून ओलायिल्लो जेजू आज पेद्रू म्हणटा हांव त्या मनशाक वळखच ना पेद्रूची सासूमाय हुशार नासली पेद्रू जेजू पेद्रूच्या घरा येता सासूमाय गुण करता जेजू उदकाचेर चलता आसतना पेद्रू उदकाचेर चलोवंक आशा जाता आनी उदकाचेर चलता आसतना बुडटा म्हणटा आसतना बोबाट मारता सुमी म्हाका बचाव कर जेजून ताचे हात धरून ताका बचाव केले आज पेद्रू विचारलो हांव त्या मनशाक वळखच ना जेजूचें रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रू म्हणालो सुमी आमी हांगाच रावचें बरें आमी हांगाच रावया आज पेद्रू विचारलो जेजून शिसानाक विचारले तुमी हांव कोण म्हणटात सट्ट कर पेद्रू म्हणालो तूं नीज क्रिस्त देवाचो पूत आनी एक फावटी जेजूची शिकवण कठीण जाल्ली म्हण आयकून सगळे लोक ताका सांडून वेतात विपरीत जाल्ली म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी ह्या वेळार जेजू विचारता आपोस्तलांक तुमी म्हाका सांडून वेतात आनी पेद्रू जाप दिता सुमी आमी खंय वेचे तुजे लागीं आसा पुत्रा सासाक जिमीत दिवची आज पेद्रू विसरलो हांव त्या मनशाक वळखच ना निमाणे जेवणा वेळार पेद्रू म्हळें सुम्या तुजे खातीर हांव जीव दिवंक तयार आसा आज पेद्रू म्हणटा हांव त्या मनशाक वळखच ना आय डोंट नो दॅट पर्सन आय डू नॉट नो दॅट पर्सन मोगाळ भाव भयणीनो पेद्रू निजायकी जेजूक नेगार केल्लें गे ना केल्लें गे खंडीत वय पेद्रून कार्य आपणाचो संबंध आपणाची साळावळ भियान ताणें नेगार केल्लें ताणें बावडतो सांडुल्लो न्ही बावडतो सांडुल्लो जाल्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो थंय रावचो नासलो किंगी धांवतो आसलो पूण तेणेंच पयशेल्यान तो पाटलाव करिनासलो बावडतो सांडूंक न्ही बगार भियान तात्कालीक रितीन संबंध ताणें ना केलो आनी पेद्रून तिसरे फावटी जेजूक नेगार केल्ल्या वेळार कोम्यान साथ घालो तो जेजू पेद्रूचेर दिश्ट घाली पवित्र पुस्तक म्हणटा पेद्रू सगळोच गळ्ळो आनी रडोंक लागलो मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत पेद्रू परी आमी ना करता नेगार करता कुटुंबांनी आमी जियेता पती आवय बापाय आमचे कुटुंब संतोषान आसा जे समाधान आसा जे आमी संतोषान जिये जेवण आशिल्ल्यार थोडे फावटी आमचो स्वार्था निमती
आमच्या रागा निमती मोसरा निमती कुटुंबान सोडून हें करता सुदारसून व्हरूंक तयार ना आनी ह्या वेळार पती पतीन म्हणटात हांव तुका वळखना आय डू नॉट नो यू आमची भुरगीं कुटुंबांत बरीं जायचे वाडाचे मोगाचीं जायचे देवाक मोगाचीं जायचे आमच्या कुटुंबाक अलंकार जायचे म्हणून आवय बापाय आशेत आसतना जगी कारणाक लागून जर भुरगीं वायट सवयांक गेलीं भुरगीं आवय बापाय सोडून पयस गेलीं जाल्यार भुरग्यांनी आवय बापाय म्हणचे तांच आय डू नॉट नो यू हांव तुका वळखना हांव तुमकां वळखना फाटल्या दिसांनी एक आवय बापाय आयली तांची दुये विशयान सांगून दू आमच्या फिरकेची न्ही दू बारी इगर्जेन सगळें बरें करनासलें एकाच दिसांनी सकाळीं उठून दू धांवलां क्रिस्तांव चल्या फाटल्यान धांवलां तांणी सोदून काडूंक मस्त प्रयत्न केले जावं ना पूण तांकां एकटी थोडे दीस जाल्या उपरांत फोन आयलो हिंग गेल्लें क्रिस्तांव लग्न जालां देवाळांत आनी ताच्या उपरांत पुलीस स्टेशनार येताना हिंग गेली आनी कितलें सांगता म्हणसर ती वगेत आसलें म्हजे लागीं सांगून आसलें त्या वेळार दोगांय रडलीं कारण इतलेंच पुलीस स्टेशनार गेल्यान दू आसा आनी तो चलोय आसा पूण दू तोंड गुणावन पळोवना आमकां आनी आमची जबाब ही म्हणटात फादर आमचे दू घरा आसले आदले दीस राती आनी आतां ते तोंड पळयना आय डू नॉट नो यू म्हणटा हांव त्या मनशाक वळखना थोडे फावटी आमच्या फिरकेजेन वाड्यांत मुखेली कुरकार इतके बरे सेवा दितात काम करतात पूण आमच्या स्वार्थाक लागून वा हेरांचे आयकून आमी सबार फावटी म्हणटा तो कोण कुरकार वळखना थोडे फावटी फिरकेजेन ह्या सेवा दितात कांय सोडून घडता कांय इल्लेशें सोडून घडलेल्या वेळार कांय म्हणी थोडे म्हणी सांगता मेळोन आय डू नॉट नो यू हांव त्या मनशाक वळखना असलें आमचे जिवेक नेगार करचें ना करचें पूण जेजूचे दिश्ट आमचेर आसा आमी बरें करूं आमी वायट करूं जेजू खुर्साद धांवन ताची दिश्ट आमचेर घालता आमी चिंतावन आमी कोणाकी जिवेशी मारिना कोणाची खून करिना म्हणून पूण आमी करची ल्हान ल्हान सुखी आमच्या स्वार्थान आमच्या पातकान करचे ल्हान ल्हान संगती जेजू पयले फावटी खुर्सापंता पडटा दुसरे फावटी तिसरे फावटी आनी शेकी खुर्सार मरता आमेन आता आमी सर्व गरजां खातीर मागतले हांव आता संभ्रमीक प्रार्थना ह्या वेळार आमी संवसाराच्या सर्व इराद्या खातीर मागता आयचे दिसा पवित्र सभा विविध इराद्या खातीर मागूंक आमकां सर्वांक आपयता आख्या पवित्र सभे खातीर थाप सायबा आनी सर तिच्या मणयारां खातीर नव्या शिसां खातीर क्रिस्तवांच्या एकवटा खातीर जुदेवां खातीर अशें 10 भावार्थ्यांची प्रार्थना आसात भक्तीपणी देवाक ही मागणी आमी मिटोवया ह्या वेळी आमी उबे रावन मौनपणी मागचें प्रेतीच्या बाबा बहिणीनो देवाचे पवित्र सभे पासून प्रार्थुया अगे प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तामान आसतना वाकणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव बलादीक दिनी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया मौनपणी मागया
सर्व पदवीधरा सुस्नाच्या बापा जेजू समय सगळ्या राष्ट्रांक तुझी महिमा उगडापी केली आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेक भोवतान सदां तीर करून दवर आणि तुझे काकुळतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आता मागुया आमी आमच्या भागीवंत बाबा हा पासो धर्मदूतांच्या वर्गांत अख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी सांग देवान ताका वेंचून कापला ही बारादीक जबाबदारी विश्वासीपणान सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परसा चलोवंक ताका उसवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित जणवायच्या आणि सर्व बलिष्ठ देवा भगवान पेद्रूचेर आणि ताच्या फाटल्यान येतेल्या हर एका भगवान बापाचेर आख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तारण दवरलाय. आमच्या भगवान बापान आपल्या जणवायच्या उतराण आणि परजळीत देखील आमकां क्रिस्ती संपूर्णतेच्या वाटेन चलोवन पवित्र सभेच्या तरवाचेर उप्रसलेल्या वादळामध्ये धीरादीक थांडेला बरी तिरायेन सुकाण दवरून तिका फुडें व्हरून आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सोरोंक आनी ताचे कसोत मोगान आपलो जीव लेगून दिवं तुज्या पवित्रत्मेच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. मागया आमी सर्व धर्मनियाऱ्यांच्या वर्गां आनी बावार्थ्या पासो पीटर पावल आमच्या गवळी बापाक आनी सुमेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्मनियाऱ्यांक सगळ्या बावार्थ्यांक बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवीधरा देवा आणि सस्नाच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यावर जेजूची आखे गोडार्थ कूड तो पवित्र करताय चलयताय आणि वाडयताय. या गोड्यार्थ कोडीच्या सांद्या पसत म्हणजे आमा सोमेस्त पसत आम्ही मागणी करता ते तू दाये नाय. आमच्या जण एकल्याच्या पोण्या प्रमाणे तुझी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. क्रिस्ती परचेच्या एकवटा पसत मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर वावर्त दवरतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासत काळजान आनी करणेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हणून आनी आमच्या सांगाता तांकां सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवीधरांनी ससनाच्या देवा शिपडलेल्यांक तू एकठांय करताय आणि एकठांय जाल्ल्यांक तू एकवटान सांबाळताय. तुझ्या पुताच्या हिंडाचेर तुझी दाळ दिश्टी घाल आणि एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटलेल्या सुमेस्तांचो एकवट एका साकण बाबतान आणि प्रिती मोगान तीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. जुदेवा बसत आता मागया आमी आमच्या सुदेव भावा भयणी पासत देवाची विंचलेली परसा सावन तांणी सर्व पदसा मदें देवाचे उतर पयले आयकले आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताच्यो बसावणी संपूर्णयेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्वरा ससनाच्या देवा अब्राहमाक आणि ताचे संततीक तुवें बसवणी केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हे प्रार्थना करता. पूर्वी तुवें तुजी करून घेतले परचे बसयलेल्या सुरवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेले दायज भोगूंक पावय हे आमचे मागणे दयान आयकून घे
जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. जेजू क्रिस्तचेर बाबर्थ दवरी नांतांचे बसून मागे आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंदार म्हूण वळखून घेना तांचे हे पासो. देवान नेमलेल्या एका सडवंदाराक मानून घेवंक आनी सडवणेची वाट धरूंक पवित्रत्म्य सोवूस वाट तांकां दी म्हूण बाबा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासतलो लोक आजून जेजूचेर बावर दवरिना तांकां सगळ्या खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सतच्या वसवाडाक भावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचें गुट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचें खरें साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. देवाचेर बाबर्थ दवरी नांतांचे बसून आतां मागे आमी देवाक वळखनात त्या मनशा पासून खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाची पावोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सोमेस्त मनशांनी तुका हात्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तसदा दोशी जावं सगळ्या मनशाक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन तुजो दायळ मोग वळखूंक आनी अशे सगळ्या आडखळींचेर सयत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या सकर्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. रासकार बऱ्या बसून मागे आमी हर एका दिसाच्या रासकार बऱ्या पासून देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण बाबा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व मनशाची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाऱ्याक देशांत लोकांक शांतीचो समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या बसून आतां मागे आमी तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या पासून मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सुडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांकडी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्ल्यांक काम सेवान पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पयनाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरणाच्या तणीर आशिल्ल्यांक सर्गराजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टतल्यांची तूं घटाय. सर्व तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांचे मागण्यांक खाण दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशे तुज्या दयाळाची कणमळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आनी संतोष ती भोगूंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आता दुसरो भाग खुर्साचो नमस्कार. आयज
आमचो दुसरो भाग जावन आसा खुर्साचो नमस्कार. खुरीस न दिसायचो तरी जेजून तो पवित्र केलो. जेजून आपणाचो अकरेसो शर्माव खुर्साक लावन दिलो. वय खुरीस आमकां क्रिस्तवांक एक मोग आसो, कित्याक आमचो सुमी खुर्सार व्हरण पावलो आनी खुरीस जावन पावलो क्रिस्तवांचो भायलो गुर्त. ह्या खुर्साक आमी मान करतना खुर्साचो नीज अर्थ आमी आज समजून घेवया. खुरीस उगडटना यासक म्हणटा, आपले रुखड खुर्साचे ताचेर उमकाडलो सोडवणदार संवसाराचो. आनी जबाब दिवन गावया, येया नमस्कार करोया. सर्व आतां उबी रावया. आपले रुकार खुर्साचे ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सोडवणदार. आपले रुकार खुर्साचे ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सोडवणदार. आपले रुकार खुर्साचे ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सोडवणदार. कुरीस धरूंक नामेरल्यांनी मुखार येवचें. तशेंच खुर्साचो मोग येता आसतना हातांनी मोग घेवचो भलायके दिशेन आनी वोंठांनी तुमी खुर्साक वोंट लागोवचें न्ही.
क्रेस बागसावन आसा क्रिस्त प्रसादाची रीत. क्रिस्त प्रसाद सेवन जाल्या उपरांत एक मागणें आसतलें आनी उपरांत मौनपणी आमी आमच्या घरा फाटीं वचचें. उबे रावया. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची फाटकां लगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत चवसकाय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशां मात्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. Oh
सर्व पृथ्वीधरा आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भगवत मरण आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं कणवाळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूं आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका म्हणटा तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. आस्तावनो फाल्यां सांजेर सेरेमनी जाता पर्यंत इगर्जेंत साक्रामेंत आसचो ना. आराधनाचे चापल दांपून आसतले. आराधनाक येनाकात. फाल्यां सांजेची सेरेमनी सांजेर 7 वरांर आरंभ जाता. बपतिस्माचो आंगवण्यो करूंक आसात देखून मिसाक येतना वाती हाडूंक उगड आसतवरा. भगवंत हप्त्याच्या सेरेमनीचो खर्च भरूंक तुमचो आर्थीक सहकार अपेक्षित हांव. फाल्यां काणीको तुमी हाडी येता तो आमी गरजेवंताक दितले हांव. सकाळी 8 वरांची कुर्सा वाट भक्ती बरीत जाल्ली. सोलोन वेल्ल्या फादर डेंझल लोबो आनी गितां गायिल्ल्या कॉयर पंगडाक देव बरें करूं. तशेंच 10 वरांची इगर्जे भायर कुर्साची वाट तयार केल्ल्या आनी सोलोन वेल्ल्या फादर विवियन आनी फादर लॉरेन्स गायन आनी सांगात दिल्ल्या युवा जाणांच्या कॉयराक देव बरें करूं. कुर्साची वाट भोव बरी जाली म्हणून जायत्यांनी उसारला. भायली तयाराई केल्ल्या उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा आनी टेरेन्स कार्डोजा, यूथ आनी कल्चरल समितीचो कन्व्हेनर मिस रश्मी सिक्वेरा आनी सान्यांक युवा जाणांक देव बरें करूं. स्पेशल थँक्स टू तो जड पुरीस वोवंक मुखार आयिल्ल्या स्त्रियांक आनी सर्वांक देव बरें करूं. हालेलुया. सुनवाराच्या मिसा वेळार 9 आंगवणे करूंक आसल्ल्यांनी मिसाक येतना वाती हाडूंक उगड आसतवरचें. उबे रावया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून तुजे परचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशीर्वाद पडूं. तिका तुजे भक्षणे फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो भवर्त वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान तीरपणान सोरो ससनाचे सूख ती भोगूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.